सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो दीस नोवेनाचो 9वो दीस. आयचो दीस सेवा धर्मीक केंद्राक भेटयल्लो आसा. प्रितीवन भयणी भावांनो, भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराच्या परबेक तयारेच्या निमण्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे देखीन पवित्र सभेन नवेपण हाडुया. आयज आमी क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार मनयता. जेजून पवित्र सभा स्थापली ते मेरेन तांव पवित्र सभा काळा काळान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नवसणणेची पावलां मारीत आयल्या. जितली पवित्र सभा नवी जाता तितली ती जिवाळ जाता, आनी जितली ती जिवाळ जाता तितले तिचे मिसांव फळारीक जाता. सांत पावलो जेजू आमचो सोडवणदार येवन आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यात म्हूण उगडास करता आनी सगल्या वेळार देवाक दिन वाचूंक आनी क्रिस्ताच्या दिसाक अपराधा विने तयार आसूंक जागृत करता. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान आपल्या आपोवण्यांक आनी कार्याक विस्वासी रावन मुनियारपण चलयलें आनी पवित्र सभेन जायते नवेपण हाडलें. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आयती आसून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. प्रितीवोन भयणी भावांनो, भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे परबेक तयारेच्या निमाण्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा पवित्र सभेंत नवेपण हाडुया. जेजून पवित्र सभा स्थापली ते मेरेन तावन पवित्र सभा काळा काळार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा नवसरणेची पावलां मारीत आयल्या. जितली पवित्र सभा नवी जाता तितली ती जिवाळ जाता, आनी जितली ती जिवाळ जाता तितलें तिचें मिसांव फळादीक जाता. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान आपल्या आपोवण्यांक आनी कार्याक विस्वाशी रावन
व्हडे उमेदीन आनी भोक्तीपणान आपलें मुन्यारपण चलयलें आनी पवित्र सभेन जायते नवेपण हाडलें. ताचे देखीन आनी स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक आयती आसून काळा काळार पवित्र सभा दिता ती दिशा आपणावन नवसरणेची आनी नवेपणाची पावलां मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बावडतान आनी कालतेपणान मागुया. भयणी बाबांनो, आमी निमाण्या दिसा नोवेनाच्या आसांव खरी, पूण आयज पवित्र सभा प्राचीत काळ आदवेंताचो काळ सुरू करता. जेजूच्या येण्याचो काळ, नवें वरोस सेवा धर्माचें सुरू जाता. तर ही कल्पना चिंतना सुरवातीच्या उतरांतल्यान सांगलोली मनांत धरून ह्या नव्या वर्सान सेवा धर्माच्या आमी आमकांच जेजू देवाच्या हातीन करुया. हे मिसाचे भेटेन तें पयलें मीस घडये जायत्या जाणांचें पयलें मीस. थोड्या जाणांनी दुसऱ्या मिसान तुमी वांटो घेतला आसतलो हेच्या आदीं, पूण हें पयलें मीस आमचें ह्या नव्या वर्साचें. ते मिसांत आमी बरे भाशेन वांटो घेवंक आमची काळजां मनाची तयारी करुया. पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका थंय भोगसणे मागुया. देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवंत सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सद्दां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारूक, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेलीं आमकां कोरसोरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत दोरिना जावंक आमचीं काळजां दारून कोत्ताय. तुज्या सेवकां खातीर तुज्या दायजांचीं कुळां खातीर परतून ये. अंतराळ पिजून सकल देंवून आयलोय जाल्यार तुजी मुखार पर्वत गोळगोळून पडटले आसले. आपणाचेर पातयोतल्यांक अशें वागयतलोय.
तुजी सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केन्नाच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना, प्रमाणीकपणान चलता आनी तुज्यो वाटो विसरोनान तांकां तूं वेंगोयताय. आमी पातोक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कोलपोल्या. आमी सगळीं मेलीं कशीं जाल्या. सगळ्यो आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मेल्या आंगोस्त्रां सारक्यो. आमी सगळीं बावलेलीं पानां कशीं जाल्या. वाऱ्या वरवीं आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तुका जागृत कोच्च्याक कोणेच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुज्या मुखामोल तुवें लिपयलें आनी आमच्या खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलें. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती. तूं आमचो कुंभार, कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांचो वावर. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गावून जातलो. तुझ्या मुखामोळाचो पोरसो आमचेर पडूं दे. तुझ्या मुखामोळाचो पोरसो आमचेर पडूं दे. तूं इस्रायलाचो गोंवली, तोर आयक आमकां. तुज्या मुखामोळाचो पडझड फांकोय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. साबार. तुज्या मुखामोळाचो पडझड आमचेर पडूं दी. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतां, आमचेशी परतून ये. स्वर्गाक तावन नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक, कित्याक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोली दाखवेलीक बालगून सांबाळ. साबार. तुज्या मुखामोळाचेर पडझड आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशाचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदींच तुजे सोशिलीं आमी कोर सोडून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पडझड आमचेर पडूं दी. बागीवंत पावलून कोरीतकारांक बुरयलेले पयले चिठी बेले वाचप. बावा भयणानो, देवा आमच्या बापाची
आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दिता, कित्याक क्रिस्ता जेजू सवे देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हटल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगळे भांडाराची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सर्व प्रवचनाची आनी सर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गवाय तुमचे मदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनीक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्मेचें देणें उणें जावंक ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पुऱ्यान तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हे शिवर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया. तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय धरात आनी जागरण करात. तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोण एकल्या मनशान भाशेन तें आपलें घरदार सांडून चाकरांनी जण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखण्याक चोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक घराचो दोनी केन्ना येतलो तिनसाना मोदयांनीर वो कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळो. नाजाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगळ्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयचो विशय आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन वो ताची देख घेवन पवित्र सोबेंत नवेपण हाडुया. नवेपण म्हणटात तें इट इज नॉट नॉवेल्टी बट क्रिएटिविटी. एक सेवाधर्मीक वरोस सोंपलें कालच्या दिसा. कितलीं मिसां, कितली मागणी, कितली पावटी कुमसारां, कितली पावटी नोवेनां रेतीर
केले. कितले नवेपण आयलां जण एकल्यान नियाळचें. जायते फावटी मनीस आमी चलचित्रांक वेता, तियात्रांक वेता, म्युजिकल कॉन्सर्टाक वेता आनी लोक ताळयो मारता तेन्ना आमी ताळयो मारता, खुशाल जाता, हांसता. पूण सोंपल्या उपरांत जिवितांत कितें लागलां, कितें नवेपण आयलां जण एकल्यान चिंतचें. वर्सान वरस भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक वचूंकूच जाय, सायबाच्या गोंयांत पावूंक जाय, सायबाची पांयाची वचूंक जाय, एक तरी नोवेन करूंक जाय. आगे तूं वचून आयली नोवेनाक? ना बाबा, दुसरे फावटीक वेता, फाल्यां वेता. अरे तूं वचून आयलोय नोवेनाक, आजून वचूंक नाय? वचून आयलो हांव नोवेनाक. हांव 3 नोवेनां कोत्तां, सगळीं नोवेनां कोत्तां, हांगाच रावतां. एकदम बरें. कितलें नवेपण आयलां, इतल्या वर्सांक नोवेनाक येवन, फेस्ताक येवन जण एकल्यान पळोवचें. म्हणटूच हें नवेपण म्हणटात तें जिवितांत येवंक जाय. पवित्र सोबा म्हणटात ती आमी. जण एकल्याच्या जिवितांत नवेपण येना जाल्यार पवित्र सोबेंत नवेपणाची खबर करपाची गरज ना. कित्याक आमी जावन आसा ती पवित्र सोबा. जशे परी जण एकल्याच्या काळजान शांती आसना जाल्यार संवसारांत शांती हाडूंक वावुरपाचें आनी टॉपिकूच येना. तें भितर सुरू जावपाक जाय. नवेपण काळजा मनांत जण एकल्याच्या आसूंक सुरू जावंक जाय. आयच्या वाचपांनी वचुया, थोडो नियाळ करुया. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी ह्या पयल्या वाचपांत आमी सुरवातेकूच पळयत हांव वाचला त्या भागांत, परगट जाला तातूंत. पोरजा देवाक उलो मारता, देवाचो उगडास करता, सोर्वेस्पराचो, ताच्या बऱ्या कोरण्याचो, ताचे राजवटकेचो, ताच्या दोयाळपणाचो, ताच्या बापायपणाच्या मोगाचो उगडास करता. कित्याक? कित्याक ती देवाचें दर्शण आशेतात, ती देवाचें मुखामळ पळोवंक आशेतात. आतां तांकां तें दिश्टी पडना. देखून ती आदीं देवाचें दर्शन दिश्टी पडलेलें, देव तांकां पावला म्हूण तांकां भोगतालें, देव तांच्या सांगाताक आसा म्हूण तांकां खात्री आसली, त्याचो उगडास करतात ती. आनी देवाचें दर्शन आशेतात, देवाच्या मोगाक आशेतात, देवाचे राजवटकेक आशेतात. कित्याक ते देवाचे राजवटकेक देवाक आशेतात जायत? कित्याक ती निराशीपणांत आसात. तांच्या जिवितांत खुशालकाय ना. ती संवसार दिता तें नवेपण सोदूंक भोंवली, देवाक सोडलो आनीक संवसारा फाटल्यान गेली. तांकां दिसलें की तातूंत आपल्या जिविताचें नवेपण जातलें, न्यूनेस इन लायफ. पूण जावंक ना तें. तांकां खरें नवेपण, खरी खुशालकाय मेळूंक ना. देखून ती निराशीत जाल्या आनी आतां देवाक सोदतात. कित्याक देवाक सोदतात ती निराशीपणांत? कित्याक ताणें रियलायज जाली की खरें नवेपण, खरी खुशालकाय फकत देवाच्यानूच दिवंक जाता. देवाक सोडून आमी आनी खंय भोंवली म्हूण आमकां खरी खुशालकाय, शांती, नवेपण येवचें ना. देखून ती आतां देवाक सोदतात. भयणी बाबांनो, आनी देवाक ती मागता देवा लागीं एक खेरीत भाशेन तूं आमच्या जिवितांत रॅडिकली म्हणजे सारको जोरान म्हणल्या भाशेन जसो सोर्ग पिजून
कोण आयलो जाल्यार आमी सरप्रायज जातले हांव दोंगर फोडून आयलो जाल्यार आमकां मेळूं आमी अजाप जातले हांव कोण आमच्या दाराच्यो उंट्यो पासून मोडून आमकां भितर मेळूंक आयलो जाल्यार आमी सरप्रायज जातले हांव ती भाशेन ती देवाक यो म्हूण सांगतात सायबा तूं यो इतले रॅडिकली यो फंडामेंटली आमकां चेंज करूंक यो तूं आमकां भेटल्या शिवाय आमचे नवसोरणी जावची ना आमच्या जिवितांत कुशालकाय नवेपण येवचें ना देखून तूं सोर्ग पिंजून यो दोंगर फोडून यो पूण कोंतान यो आमच्या जिवितांत यो तूं आमकां जाय आनी कितें कोर यो आनी कोर कितें जसो परी उजो जोडो लासून ताचो गोबोर करता तसो यो आनी आमचें मेळेपण आमचे जिवितांत हें सगळें लाकडां कशीं आसात तीं लासून गोबोर कर ब्रिंग अ फंडामेंटल चेंज इन आवर लायफ रॅडिकली ड्रास्टिकली जशें उदक शेळें उदक शिजल्या उपरांत ताचो जीव बॅक्टेरिया सगळें मरता तें उदक प्युअर जाता ते भाशेन यो आमकां शिजोय तुज्या मोगान बॉयल कोर आमकां तुज्या मोगान म्हणटच आमचे भितर हें वायट आसा तें पातोक आसा तें बॅक्टेरिया आसा ती सगळीं मारून उडय प्युअर कोर आमकां यो सायबा आमकां भेटूंक यो आनी अशें म्हणून ती पोरजा आयच्या पयल्या वाचपांत आसा आमी ती पोरजा आपलें पातोक रोडटा आमी पातोक केलें सायबा आमी तुका सोडून गेल्या आमी नवेपण संवसारांत सोदूंक गेल्या तुवें मेळोंक ना आमकां तुजी पदवी व्हड मानून घेतात देवाची पदवी आनी आपलें जिवीत आनी आपल्या समाजाक आपले कम्युनिटीक देवाक सरेंडर करतात समर्पण करतात आनी समर्पण केल्या उपरांतूच देव तांकां जबाब दिता जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां देवाचो जबाब मेळटा 19व्या अवेस्वरांत 13वे वळींत 13 आनी 14 वळींत कितें म्हणटा देव तुमी खरेंच म्हाका सोदतात जाल्यार म्हज्या मुखामोळ तुमी आशेतात जाल्यार काळजांतावन तुमी म्हाका सोदशात जाल्यार हांव तुमकां मेळूंक येतलो हांव तुमच्या जिवितांत इतलें बदलपणां करतलो तुमच्या जिवितांत इतली कुशालकाय हाडटलो तुमकां सगळ्या देण्यांनी बोदतलो तुमचें जिवीत जें आतां तुमी जियेतात तें सामकेंच नवें जातलें भयणी बाबांनो हें देवाचें नवेपण जायत्यांनी पवित्र पुस्तकांत अनुभवलें भाग्यवंत आंकवार मारिया जेन्ना बोडव्यान तिका सांगलें दॅट इज नथींग इट इज इम्पॉसिबल दॅट इज इम्पॉसिबल टू गॉड देवाशें जायना तसलें कांयच ना म्हूण सांगलें तिणें आपल्या जिविताचें देवाक समर्पण केलें सामारितान वस्तोरी जिवितांत जायतें वायट करताली जेजून तिचे लागीं उलयल्या उपरांत तिणें आपल्या जिविताचें समर्पण केलें जाकेऊस जो दुडवाच्या आशेक लबदल्लो दुडवाक नविदाद म्हूण समजतालो ताणें आपल्या जिविताचें देवाक समर्पण केलें आनी आपलें जिवीत बदल्लें आमचें कितें आमी तशेंच करुया आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो कोरिंतकारांत बरयलेले चिठींत आमकां उगडास करता वो देव ताचे वरवीं आमकां उगडास करता जी सगळीं देणी जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 19व्या अवेस्वरांत हांवें सांगलां तें तुमकां खरेपणी दिलें हांवें ऑलरेडी तुमकां म्हज्या मुखामोळ हांवें दाखयलें तुमकां म्हज्या बरेपणान हांवें बोल्ल्यां तुमकां सगळीं सोर्गीचीं देण्यांनी हांवें बोल्ल्यां जाणवायेन बोल्ल्यां पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां दिल्या बावतिस्मा दिसा क्रिस्मा दिसा आनी कोलोसकारान बरोवन आनिकूय म्हणटा आमकां भाग्यवंत पावलो 3ऱ्या अवेस्वरांत God has blessed us with every blessing in the heavenly places. म्हणजे सुर्गीची सगळ्या देण्यांनी आमकां बोल्ल्या आनी एक पासून देणें देवान लिपोवन दवरूंक ना आमकां दिना आसतना इतली आमकां गिरेस्त केल्या पूण आमच्या जिवितांत तरी पूण नवेपण येना जाल्यार आमकां लागून तें येना
आमी ती देवाची देण्यांक उक्तीनात, आमी देवाक सोदिनात, आमी दुसरे कडेन नवेपण सोदता. आमच्या जिवितांत आमी दुसरें पळयता. आमी इंग्लंडाक म्हूण वेता, थंयसर आमचे वॅल्यू सिस्टम आमी दोब्यान उडयता आनी कितें नवेपण सोदूंक भोंवता. ती कुशालकाय मेळटली म्हूण समजता. आमी गाल्फाक वेता वो दुसऱ्या परदेसांनी वेता, थंयसर आमी गेल्या उपरांत आमी आमचे मुळां विसरता, आमची भावार्थाची पाळां विसरता, आमचे वॅल्यूज विसरता आनीक आमी थंयसर मागीर वोद विंगडी भोंवता आनी हांगा येवन मागीर काजारांनी आनी दुसरे कडेन वोद न्हेसून येतात आनी दुसऱ्या जिवितांत आपल्या देवाक विसरतात. तसलें नवेपण कुशालकाय दिना. तसलें नवेपण आनी कांयच बरेंपण जावचें ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, देखून जागृत रावात. चोत्राय दोरात. चोत्राय कसली दोरात? तेंच उतरां जेजू 12व्या आवेस्वरांत म्हणटा. स्क्रायब्स अँड फॅरिजीस तेंचे म्हणटा आसतना सांगता, चोत्राय दोरात. ते व्हडली मागणी करतात पूण जिवितांत कांयच बरेंपण येना तांचें, कित्याक ते ती मागणी करतात लोकांक दाखोवपाक. तशें तुमी करिनाकात. ते व्हडलीं आंगावलीं घालून भोंवतात, नाक्यांचेर व्हडले सलाम मागतात, पूण तांच्या जिवितांत ते दुसऱ्यांक दुखयतात, फटयतात. तसलें जायनाका तुमी. चोत्राय दोरात. दुसरे सुवातेर जेजू सांगता, जागृत रावात. जागृत कितें करूंक रावात? जागृत रावात. बी अलर्ट एंड अटेंटीव. जें कितें तुमकां भांडार देवान दिलोलें आसा तें इबाड ना जावपाक जागृत रावात. बी अलर्ट नॉट टू लूज वॉट यू हॅव. तें ओत्मीक भांडार तें सगळ्या देण्यांनी देवान आमकां बोल्ल्या. दुसरे सुवातेर बी अलर्ट अबाउट वॉट यू डोंट नो. जायत्यो वस्तू तूं नको, देखून तूं अलर्ट राव. देव तुका सांगता, खंयचे वाटेन देव तुजे लागीं उलयता, तुका मेळूंक येता, तूं नको, चतूर राव, जागृत राव. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान तशेंच केलें. तो नवेपण कुशालकाय संवसारांत मेळटा म्हूण समजलो, शिकपांत मेळटा म्हूण समजलो, कांयच मेवलें ना. शेकी देवाक जिविताचें समर्पण केलें तेन्नाच ताका खरें नवेपण मेळ्ळें, खरी कुशालकाय मेळ्ळी. ती ताणें दुसऱ्यांक परगटली. आपल्या जिवितांत अनुभवलेलें नवेपण ताणें पवित्र सभेन शिंपडायलें. आमचो जबाब कितें? आमी तशेंच करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलें, ताची देख घेवया, देवाक आमचें समर्पण करुया, देवाच्यो वाटो पळोवया आनी देवाच्या नेमा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवन आमच्या जिवितांत नवेपण हाडुया. तें पवित्र सभेन विस्तारुया, पूण आमच्या पाळांक भावार्थाक घोट रावुया. अशें करूंक भयणी बाबांनो ह्या मिसांत देवाचो आदार कृपा आमकां मागुया. आतां आमी उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ सांगाती उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मोरयेताय सोलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या भावार्थान बरोवन आमची मागणी देवा मुखार खालतीक पायेन उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेन नवेपण हाडूंक वावुरतना नव्या आनी आधुनीक उपायाचो वापर करून
क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकारभार चलोयतल्या क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी आपल्या फावो जाल्ली सुट्टी सोर परवेदार देवाचे देणे म्हूण जाणा जावन आपलो कारभार विस्वाशीपणान जागृतायेन आनी ल्हानवीकपणान करूंक तांकां देवाची जानवाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावाट्यांनी पवित्र आत्म्यांक सदांच आयती आसूंक आनी ताचेच प्रेरणान जिविताची नवसरणी जोडूंक काला काला पवित्र सभा दिता ते दिशेन नवेपण पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बागेवन फ्रांसीस शावेरान माप मेजप नासतना पवित्र सोबेची सेवा केली आनी सोबेंत नवेपण हाडूंक ताणें आपलो जीव जोरोयलो. ताचे देखीन आनी स्तुतेन पवित्र सभा सुजयतना ते नवे आधुनीक उपायांचो उपयोग करून आतांच्या काळाक उपकारता ते भाशेन बरी खबर परगटूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगाळा, ही उद्गारलोली आनी ओगेपणान आमी तुजे मुखार हाडलोली मागणी तुजी खुशी जाल्यार तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. उबी रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशी कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताचे नांवी. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमतांव. तुजें पुनर्जिवनपण आमी पोरगोडटांव. तुज्या येण्याक आमी ओतलेकतांव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिपनेरी कार्दियल फेरो आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे दिसो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सोर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार.
सोर्बेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त तांणीच कुमिन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतले आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Dole
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या दोनूय दोन दिसांच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदें आमी येतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूं आनी सद्दां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता शेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोरमल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री रुजारियो ओलिवेरा हाका आमचे दिनवास. तशेंच समिरा हाच्या फुडाऱ्याका गायनाची मांडोवळ कोत्तोल्यांकूय आमी दिनवासता. आतां मीस 9:45, 11, 12:15, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन जातलें. फेस्ताच्या दिसाची मिसां हे बरी सकाळच्या वेळार 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:15, 10:30 जें जातलें परबेचें मीस. तेच परी सांजेच्या वेळार 1, 2, 3, 4, 5 आनी 6 इंग्लिशीन जातलें. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन तुमच्यान वचूंक येता 11 पासून. सांजेची कुमसारां आसची नात. तेच बरोबर फाल्यांच्या दिसा कुमसारांय आसची नात. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वचून व कंट्रोल रुमान वचून तुमी थंय दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसेंक तुमी कळोवचें. आयचो दीस लिटर्जिकल एपोस्टोलेट हांकां भेटयल्लो आसा. ह्या खातीर ह्या खात्यांत वावुरतल्या दर एकल्या वांगड्या पासत आमी मागुया. आयज पुर्तुगेज भाशेन 11 वरांचेर मीस आसतलें. तशेंच 12-15 वरांचेर यात्रेकारांचें मीस आसतलें. उपकार करून मीस सोंपतोच जाणी ह्या मिसांत भाग घेतला तांणी पयलें भायर सरचें आनी उपरांत जे दुसऱ्या मिसाक आयल्यात तांणी भितर सरचें. उपकार करून ह्या मिसांत जाणी भाग घेतला तांणी पयलें भायर सरचें आनी उपरांत दुसऱ्या मिसांत आयल्यात तांणी भितर सरचें. आयज सांजे 6 कॅथेड्रल लागीं तियात्र आसतलो. तालेम सुरू जावन 7 वाजता हो शो फ्री जातलो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांचे मागणे सांगातान आमी करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लाजतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. सोणेकल्यान आपल्यो गरजो मागच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विणोवणेन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवेन बापाक वाकाणटा. आमेन.